म्हजें नांव सूरज गराडा। हांव हांगा गांवठण पिळया प्राथमीक शाळे कडेन आसा। तुमी हांगासर पळयलें आसा जाल्यार हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा। एक ट्रक आनी एक स्कुटी मदीं एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी एकटो फेटल जाल्लो आसा। दुसरें सांगपाचें गजाल म्हटल्यार कितें, हें जर रोडाचें पोजिशन पळयलें जाल्यार एके सायडीन सामकें शार्प टर्न आसा, ताका लागून गाडी कितें येता ते नेटान येता हांगासर गाडयो आनी दुसरे दोनी कडेन शार्प टर्न आसल्या कारणान कितें जाता, एक्सिडेंट जावपाचे खूब चान्सीस आसा। हो आयचोच अशें न्ही, हेच्यान पयलीं 2-3 फावटी हांगा एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी हो नॅरो रोड। हांगा लागींच एक पेवर हें करपाची फॅक्टरी आसा, ताका लागून हे हांगासर हेवी ट्रक चलता आनी हांगासर अशें आतां शाळा बी आसा मागीर अशें सायनबोर्ड अशें कांयच ना, कारण हांगा एक प्राथमीक शाळा आसा तेजे कडेन हांगा सायनबोर्ड खरें म्हटल्यार आसपाक जाय आसलें, तशें हांगासर कांयच ना। ताका लागून काही व्हेकल इवन स्पीड ब्रेकर सुद्दां आसपाक जाय आसलो कितें शाळा म्हणटकूच, तेवूय तशें कांयच ना। हांगासर ग्रामीण भागांतले लोक आनी खंय कॅज्युअल वर्कर लोक आसा ते हांगासर वता, हांगासर पास आवट जाता तेन्ना ते आपल्या कामाक बेगीन वता। हो आतां फेटल जाला, तो आपल्या भुरग्याक कितें पावपाक वयतालो, तशेंच कामाक खंय तरी वयतालो ते दोगूय जाण नाल्ल पाडपी म्हणून आसा आनी तेगेली खंय 2 भुरगीं आसा आनी तो फेटल जाल्लो आसा। हिजी आतां गंभीर परिस्थिती जाल्ली आसा आनी हांव हेजे कडेन मागता की तेंच्यांनी गोवोरमेंटा कडेन की ही प्राथमीक शाळा आहा तेजे फुडल्यान हे स्पीड ब्रेकर घालचे, स्पीड ब्रेकर घातलेले ना आनी शार्प टर्न आसा हांगासर। शार्प टर्न आमी इवन पंचायतीक सुद्दां कितले फावटी सांगलें, एक फावटी ते शार्प टर्न आसा ते मातशें कट केल्लें, कितें झाडां बी पडटालीं हांगासर। ताका लागून गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट, जे कडेन शाळा आसा थंय एटलिस्ट हें घालचें म्हणून, कितें स्पीड ब्रेकर घालचे आनी रिम्बल्स घालचे, जेणे करून जे कोण 2 व्हिलर आसा पळय ते मातशें हें जातलें, कितें जातलें 2 व्हिलर आसा पळय ते मातशें स्लो येतले। म्हजें नांव उल्हास गावडे। आयज तुमी पळयता कसयल्या ह्या रस्त्याचेर एक एक्सिडंट जाला आनी आगताक एक मनीस गाडयेपणा पडून सोंपला आनी हे ट्रक जशे धांवून येतात हाचेर कांयच कंट्रोल ना। हांगा एक फॅक्टरी आसा, तेंचे ट्रक स्कुला फुडल्यान हो एक्सिडंट आसा, तरी आयज स्कूल चालू ना, कितें जावपाचें सांगपाक शकना। आनी आयज तुमी पळयता पुलिसांनी इतलो हावभाव केला की कांयच मार्कींग ना, पंचनामा करनासतना बॉडी काडून गेल्या ते। ताचे फाटल्यान तेजी फॅमिली आसा, 2 भुरगीं आसा, बायल आसा, हेजे कितें जाता हेजो सुद्दां विचार करनासतना हे आपली बॉडी काडली आनी गेले, कोणाचें कांय आयकना हांगासर। तुमी मुद्दाम ते पळोवपाक शकता, थंय मार्कींग ना, कांय ना, पंचनामा अजून जाल्लोच ना, पूण बॉडी काडून गेले। हो हायवे न्हू आनी इतल्या बारीक रस्त्यार अश्यो गाडयो फास्ट चलोवन लोकांक अशें मारून उडोवपाचो हो एक प्रयत्न चल्ला। हांव सीएमा कडेन मागता की तेणी जाणे करून लक्ष काडचें, कित्याक मोठे लोक जेन्ना मोठ्या लोकांच्या गाडयेपणा बारीक लोक मारता तेन्ना काय तेंकां पळोवपी वासपूस करपी कोण आसना। आयज ह्या 2 भुरग्यांचे फुडें कितें जातलें हें मातशें सगळ्यांनी गोवोरमेंटान 2 जाण आशिल्ले, एकटो हें आलो, दुसरो हॉस्पिटलान आसा। खंय गेल्ले ते, खंय गेल्ले कितें कळयलें, खंय गेले ते वाड पाडपाक वयताले दोगूय? हय दोगूय।